बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो, जो आसा आणि सदांकाल आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळी आसूं. तुमची सगळ्यांसूं. भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां हे सकाळच्या दिसा मागीर येवकार हे मिसा भेटीन वांटो घेवं. हे मिसांत थँक्स गिवींग पॅट्रीक वाज हाचे इंतसांव पासून आमी मागुया. देवाक दिन वासूंक हे मिसा बलिदानांतल्यान तो आपल्याक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आर्गां दिता. तशेंच मागुया आज बर्थडे सांतान रोद्रिगीस ह्या आमच्या भावाचो ताकाय सुर्गीच्या बापान किरीत आशिर्वाद बरी भलायकी फावो करूंक मागुया. आज आमची 12वीची हायर सेकंडरी 12वीची भुरगीं आपली परिक्षा सुरू करतात. तांचे पासत मागुया तांकां देवान मना काळजाची जाणवाय दिवं. सुमार 20,000 आमची गोंयची भुरगीं एग्जामीक आसतान फुडो करतात. तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आज फादर वॉल्टर देसा पादविकार पणजेचो आपलो वाडदीस समारंभ ताचे पासत मागुया. आनी 2 आमच्या यादनिकांच्यो आवयो सोंपल्यात. आज एक सकाळीं तर आनी दुसरो सांजे ह्या यादनिकां पासत आनी तांच्या गोच्या पासत मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावंक आमी चोसोक पातकी म्हणून करून देवाचें बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट जारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्य सदांच आनी कुवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर्पदवेदार देव आमची काकलूत कर. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो क्रिस्ता प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे दयाळ बाप्पा, प्राचीन काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या. ताचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदार अशें कर. तुज्या उतरान आमकां पोस संवसारी वस्तूंनी मीठ मोरयाद सांबाळून सगळे काळजान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय आनी आमच्या मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. दुसरे सुमुतीचे पुस्तका वेले वाचप. मोइसेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोरचे आयक. तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देस दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर
जे हांव तुमकां आज नेम आनी कायदे शिकयता तांकां चोत्रायेन चीत दियात. हे जाणो जायात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयता ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवन लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेता त्या देसांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें येरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या नेमा कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटली, आनी खंयचोच लोक ह्या वत्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वत्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आज तुमचे मुखार जी हांव समूद घालता तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वत्या लोकांक आसतीत. पूण चोत्रायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यार त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्याच्या भुरग्यांक खोलीत करात. देवाचे उतर हे देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुजाल्या. सोगली म्हणया, सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुजाल्या. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्यांचे आडांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यात. जबाब, सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुजाल्या. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता. सुटसुटीत ताचो सोब परगट जाता. धव्या कापसा वरी तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्याचो तो उपास घालता. जबाब, सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपले उतर कोलीत करता. इस्रायलाक आपल्या कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब, सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुजाल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुझे उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोवे आसा. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. माते वापरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सुमूर्त वो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय पूण शाक्ती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपऱ्यान घडोवंक जाय तितलेंय घडले शिवाय सुमूर्तींतलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यान सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयतीत, ताका सर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हणजे बांबोडीनो प्राचीन काळ आम्ही 22 फेब्रुवारीची सुरू केलो आणि आमच्या कपलाक गोबोल लावून आम्ही ही व्याज एक यात्रा जिविताची नवसरणीची सुरू केली. प्राचीन काळाक 2 बाजू आसात. एक कन्वर्शन आणि दुसरें ट्रान्सफॉर्मेशन. एक कन्वर्शन आमकां एक एकल्याक पवित्र सभा आपयता आमच्याच जिविताचे नवसरणी करूं, बदलप करूं, नवीं मनशां जावं. आनी दुसरें आमचे जिणेची चाल सारकी बदलूंक आनी देवाच्या एकचारांत आमचें जिवीत नवें जावं. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटा. इट इज नॉट जस्ट कन्वर्शन, पूण आख्खें जिवीत नवें करूंक जेजू सगळें. आनी हे दोनूय हेतू बाबा भयणीनो आमचे दोळे मुखार दवरून आमी प्राचिताची वाट चोवता. कन्वर्शन म्हळ्यार मेथानोया. मेथानोया म्हणजे सारकी जिविताची बदलणी. यू टर्न म्हणटात आतां पॉलिटिक्स उलयतात तेन्ना. सारकेंच जिविताचे बदलप करप. जें कितें हांव चिंततालो, जें कितें हांव कोत्तालो, चाल सदांची जाल्ली, आय हॅव टू चेंज माय एटिट्यूड्स, माय वे ऑफ थिंकींग. बदलणी 360 डिग्रीज म्हणटात इस्कॉलान शिकता आसतना. असली बदलणी कन्वर्शन गरजेचें. आनी जेन्ना असलें कन्वर्शन आसा आमच्या जिविताचें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. आमच्या जिविताचें मूड बदलप जाता. आमी देवाक आनी एकामेकाक लागीं सोदता. आनी देवाक आनी एकामेकाक लागीं सोदचेली निबेल गरज बाबा भयणी. देखून पयल्याच दिसाक आमचो उगडास करता पवित्र सभा. आमचे संबंद देवा लागीं, आमचे संबंद भाव भयणां लागीं, संबंद देवा लागीं मागण्या उद्देशी देवाच्या एकचारांत. आनी संबंद भाव भयणां लागीं एकामेकाची बोगसणी, एकामेकाची दया, एकामेकाचो आदार, एकामेकाक पावप. आज पयले वाचपान तुमी आयकलां मोइसेस लोकां लागीं उलोवन म्हणटा तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी तुमकां देश दितात तुमी तो भोगूंक पावचे खातीर नेम कायदे देवाचे सांबाळात. आनी जुदेव लोक बाबा म्हणिनो सारके नेम कायदे सांबाळटालो. इतले की ते गुलाम जालेले. आनी देखूनच जेन्ना जेजू हे नेम कायद्यांची नवी दिशा तांकां दिता तांच्या मनांत जाता हो सगळें काडूंक गायला. हो सोनवार मोडटा, आपूण मोडटा, दुसऱ्यांक मोडूंक शिकयता. हो देवाचो पूत, हो मेसियस जावं नजो. देखून जेजू आज तांकां सांगता हांव कितेंच बदलूंक येवंक ना. एक टिकली, एक अक्षर, एक डॉट. इंग्लीश भाशेन शिकता तेन्ना आय आहा थिंगा वयर डॉट घालूंक जाय आसलो. टी आसा ती कातरूंक जाय आसली. नाजाल्यार टिचर सांगताली पळय टी काट करूंक जाय, लेटर टी जावपाक, आय जावपाक वयर डॉट घालूंक जाय. जेजू सांगता ओली तिकली पुरान हांव बदलूंक येवंक ना. निमाणें धाकटुलें अक्षर ग्रेक भाशेंतल्यान योद्ध म्हूण कांय करूंक येवंक ना. पोत्तें जाल्यार ते सुपूर्णायेन पाडपाक दाखोवपाक आयला. भाव भयणीनो, सुमोट प्रवाद्यांची शिकवण जेजू तांकां सांगता हांव कितें करूंक आयला, सुपूर्णायेक पावोवंक आयला. सुमोर्त जुदेव लोक सारकी पाळटले. आपल्या भाशेन ती इंटरप्रीट करताले. सोनवार पाळचो, सोनवारा कितें करूंक जायना. तेणी आपले जायते कायदे केले.
आनी आपुणूच कायद्यांचे गुलाम जाल्ले. जेजू आयल्लो स्वतंत्राय दिवंक जुदे लोकांक आनी सगळ्यांक खरी स्वतंत्राय. जेजू आयल्लो आमकां जिवीत दिवंक, बोत्तेन जिवीत दिवंक आयल्लो. देखून तो जुदेवांक सांगता हांव कांयच मोडूंक येवंक ना, कितेंच बदलूंक येवंक ना, पूण ती संपूर्ण करूंक आयला, ताचो खरो उर्थ दिवंक आयला. ही समूर्त प्रभुची शिकवण आमकां जिविताक पावयता. तो रस्तो, ती वाट दाखोवंक आयला. भाव भयणीनो होय, आमी जायते फावटी तरेतरेच्या कायद्यांचे गुलाम जाता. थोडे फावटी जायते आमी आमकांच कायदे नेम करून दवरता आनी ती शास्त्रां जाल्ल्या भशेन पाळटा. जेजू आयज आमच्या मनांत काळजांत घालता, हांव आयलां बापाशी वचूंक खरी वाट दाखोवंक. हांव आयलां तुमकां मेकळेपण दिवंक. हांव आयलां तुमकां सासणाचें जिवीत दिवंक. आनी सासणाचें जिवीत दिवंक, ताचो फाटलाव करूंक तो आमकां एकूच आज्ञा दिता, एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. ही ताची आहे. आनी तातूंत सगळें आटापता, सगळो समूर्त हातूंत आसा. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात, पुरो. भाव भयणीनो, हें करूंक अवघड. काल आमी बोगसण्याची खबर करताले. बोगसणे दिवंक अवघड. जायते कितें आमच्या क्रिस्ती जिवितांत अवघड आसा. जेजूचो कुरीस व्हरूंक अवघड. तुजो दिसा दिसपट्टो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान घे, अवघड. पूण आमी जिविताक पावतले जाल्यार तोच आमकां वाट, सोत आनी जिवीत. बेटणीचें गीत करूया. गायन गाऊया सर्वेस्परा मानून घे. C30 आणि 3, पान 40 आणि 2, C33, पेज 42. Sorvesvara manunge amchidana, Sorvesvara manunge amchidana, Gurani otto ugranita, ugranita baba. उबी रावया. भयणी भावांनो, हें आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत मानून घेवन. कोनवाळे बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मोय पसान मानून घे. तुजो गूढ समारंभ एकठांय जाल्ले आम्हा समय सांग. सगळे वायटा विघ्नांतली वाटाय आनी तुजी आज्ञा पाळूंक आमकां तुज्या आत्म्यान बोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो.
आमचे कुडीक आमी नोंदवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मुट्टाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय, क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखंड तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावीन येता ताका जय, हूं सर्गी तुका जय जय. देवा आमचे बापा, खरेंच तूं पवित्र आनी आमचे तांय तुज्या भुरग्यां तांय तूं सदांच मोगाळ. देखून तुजे तांय आमचे उपकारी मौन दाखोव. तुज्या उतरान आनी तुज्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. तुज्या मुखार आयज आमी ओंडो आनी सोरो घेवन येता आनी आमचे देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड म्हूण आमी मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. अशें तुवें आमकां दिलां आनी तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपल्या मोन्नाची आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें दाकां सऱ्यान बोलोवली कास घेतली, तुका नव्यान दिन भासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक करोराचे रगत. पातकेंचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करता. ताच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमचे खातीर कुर्सार खिळालोली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेलें ताचें रगत आमी तुका भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बरोबर आमकांय तुजे बेगीन घे. तूं आमचो मोग करताय, देखून तुजे जेवणांत वांटो घेवंक तुवें आमकां आपयलें. तुज्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना त्याच पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळ जंबूर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेब आनी सगळे यान्निकी वर्गा कोडे मना काळजाच्या एकचारांत आमकां सांबाळ. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय, देखून आमी मोग करता तांकां मोग करून हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्याक आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्याक राग सांबाळ, तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमच्या मेलेल्या भाव भयणीक तुजे सर्गीच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान प्रार्थना. कोश्टां दुखेक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका ओळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जिवंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुका वाखाणून म्हणटा. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांचो पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा
सर्वेश्वरा सर्वायतंतली आमकां वार्दोया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत्र एकता तर आमकां तुजे उदार ककुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्त हातून तुज्या दोन मुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रवेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. विशालकायेन एकामेकाक शांती दी. देवाची समोर तो प्रवाद्यांची शिकवण मोडूंक न्हय पूण ती सोपून करूंक आयलोलो जेजू तो आमकां आपल्या जेवणान पोसता. आमच्या मना काळजाची बदलप करूंक ताचे नेम कायदे आमी आपणावंक हे जेजूच्या जेवणांत वांटून घेतिली आमी सुभागी. देव सादा मनशाचे काळ जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D7 पान 50, D7 पेज 50. Sada muchache ka Ibloro udyaruma Dane varle hukerea Bidom dile nanerea Tatso maimuk mitena shilvo Tatso maimuk mitena shilvo Tatso maimuk mitena shilvo Tatso maimuk mitena
प्रार्थूया. विश्वासी देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसलें, ताचे वरवीं आमच्या पातकांक आमची पातकां आनी चुकी बोगस आनी आमकां पवित्र करून तुजे बासवणे जोडूंक पुर्तपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. बांबडीनो 20 तारखे सोमारा दिसाक बागयून जुजेची परब सायबीण मांयचो पोती आनी त्या दिसाक आमी बापायांचो दीस पाळटा. आमकां जाय सगळे तालेगांवचे बापूय फादर्स आनी ह्या समारंभांत वांटो घेतलेलो. मीस सांजे 6 वरांचेर, मीस सांजे 6 वरांचेर आनी 6 वरांचे मिसा उपरांत धाकटुली कार्यावळ आसतली आमच्या हॉलांत. उपकार मागता बापाय लागीं सगळ्यांनी येवंक, आपआपली नांवां दिवं, कितें तरी च्या पाणीची वेवस्था करूंक जाय. आनी सेवा धर्म सगळो बापूय चलयतले. तशेंच मागीर थोडीशी कार्यावळ आमच्या हॉलांत आसतली. मागता आमी सगळ्यांनी जे कोण बापूय आसात तांणी ह्या दिसाक सांजे येवचें, मिसांत वांटो घेवचो. तुमच्या बापायपणाचे देण्या खातीर देवाक आमी दिन वाजतले हांव. आनी मागीर ही कार्यावळ आसतली. आज कारंजालेम बँड ऑफ प्रिस्ट कार्यावळ घडोवन हाडटात सांजे 7 वरांचेर तावन. प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन आनीक देवाच्या उतराची पोरगोटणी. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. बँड ऑफ प्रिस्ट सांजे 7 वरांचेर. आमचो रितीर 3 दिसांचो 17, 18, 19 रितीर बरे भशेन जावंक आमी ह्या दिसांनी मागणी करुया. आनीक बरे भशेन नवसन्नेंत आनी ट्रान्सफॉर्मेशन हातून आमकां वांटो मेळूंक कोतकोत्यान मागुया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Per besù cursar